सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या सुक्त स्फुरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बांदिता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांचो तुझ्या ओर्गान देता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय खुर्साच्या मरणांता जिवेक दिलाय सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संत स्फुरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरता सर्गी जगान तुझ्या आमी बागेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या आस्मान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज पवित्र सभा वर्त्य उल्हासान आनी संतोषान वंजेलिस्ट सान लुकाचें फेस्त दबाजीक रितीन आचरण करता जेजूचे कृपेचें मिसांव केवळ जुदेवांक मात्र फावो जालें न्हय तें सर भावडत्यांक तशेंच अनभावडत्यांक फावो जालें म्हूण सान लूक आपणें बरयल्ल्या शुभवार्तेंत तशेंच अपोस्तलाच्या कृत्यांत आमकां दाखयता सर्गींत हांव पयलो मिसां बावरडी जावन ह्या संवसाराक आयलो जेजू आयच्या वंजेलांत 72 जाणांक साल्वासांवाची बरी खबर परगट करूंक धाडचें आज आमी आयकता तर मोगाशानो क्रिस्ता बरी शेगुणाच्या जिणे वरवीं मिसां वावरडी जावन वावरूंक जायशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन पावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी घालतेपणी ओळखून घेवया हांव पातकी देवाक तुमकां भाव भयणीनो बुजुर्ग अवसरून सांगता मोनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हुमचो अपराध हुमचो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आमकां सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं प्रार्थना मागता सर पदेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्याच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतिताच्या इस्ता संसारी सर्वेस पोला देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून
बापाच्या एकल्याच पुता सौम्यातलेवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञान सांगला की देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पुरबायन तूं दुबळ्यांचो मोग करताय म्हणून उतरान आनी बरोवण्यान परगट करूंक भगवंत लोकांक तुवें विंचलोय ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजीं दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची ओडवी गायता एका मनान एका काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमच्या बंधूंच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां तूं आदर दी म्हूण आमी तुजे लागीं घालतपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्वेच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना सांपावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून थेसलोनिकाक गेला क्रेसेन्स गलात्सियाक आनी तीत दलमात्सियाक गेला लूक मात्र मुजे सांगाता रावला तूं येतना मार्काकी तुजे सांगाता आपोवन हाड म्हज्या कामाक तो म्हाका उपकारतलो थिकिकाक हांवें एफेसाक धाडला तूं येतना त्रोआसाक कार्पुसा लागीं हांवें सोडलो दगलो तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन सामड्या पत्रां घेवन ये तामटी अलेक्सांड्रान म्हाका कठीण अडचणेक घालो ताच्या कर्तुवांक सोमीस ताका फावो ती मजुरी दितलो पूण तूं ताचे विशयान सत्रायेन राव कित्याक आमचे शिकवणेक जुलुमेन तो आड रावला म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना सकडांनी म्हाका सांडून घालो हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली देवाचे उतर हे देवाचे उपकार तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिनवासतले तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले तुजो प्रताप वर्णितले तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले अशें सर मनशांक तुजी महत् कार्यां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली तुझे राज सदां बाळतलें तुजी राजवडकी संततेचे संततेक उरतात आसली तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवंत सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले Alleluia, 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 alleluia.
हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुम्ही भायर सर वचून फळां उरता तसली फळां दी जय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. सुमियान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या हर एका शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगे लागलो, पिकावळ यथेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वचा तुमी पूण सत्राय घेया. सुण्या वखटा मदें शेळयांक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वाणो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरांत तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दये मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आज सांत लुकाचें फेस्त करता आसतना आमकां आमच्या समोरते थंय आनी क्रिस्ता थंय आसची हे जबाबदारी आमच्या दोळ्या मुखार पयस सभा आनी पयस पुस्तकां दवरता. जर तर संवसाराचेर आमी दिश्ट घालूंक तर जाल्यार मनशा कुळाची जिणेची रीत आनी क्रिस्ताची शिकवण हांच्या मदें जायतो अंतर आसा. क्रिस्तान ताची सर्गींची सत शिकवण 2000 वर्सां जालीं तर जाल्यार आजुनी मनशेची जिणी संपूर्ण तरान परिवर्तन जावंक ना. देखून कितें स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या वांजेलान आमकां शिकयता तें आजय जारी जायचें. मनशेच्या जिणेंत, मनशेच्या समजणेंत, मनशेच्या तत्वांत आनी क्रिस्ताच्या शिकवणेंत भोव सडंतर आसा. लोक पातकांत खोटेपणान जियेता, कोणी करता, अत्याचार करता, हाच्या विशयान आमी दीस रात आयकता. आसा लोक खंयचे बरी जिणेन ज्यो आशेतात पूण खंयच्या खुशीन वेचे म्हूण तांकां कळना. बिरमत निजाकी कळना. तांच्या संप्रदाया प्रमाणे ते तांची जिणेची रीत ते पाळटात. आसा लोक तांकां खंयच्या खुशीन वेचे म्हूण कळटा, आवडटा आसा, सांगत आसा, तांकां उर्बा आसा, काळजांत उर्बा आसा. ही परिस्थिती तुमची आनी म्हजी. पूण ही उर्बा जारी करची कशी म्हूण तांकां समजना. ह्या स्थितीन आमी आसा. आसा लोक क्रिस्ताची शिकवण ते जाण आसा जाल्यार ताचे विरोध वचून तांचे एक तत्व जावन आसा, तांचे जिणेची रीत जावन आसा, ताचे विरोध झुजचे. वय पीक जायती आसा, पीक जायती आसा.
लोक जावन आसा नाणान त्या परिस्थितीन असो लोक जावन आसा पीक पूण वावराडी उणे पीक सोडून येता सैतानाची पिळगी सोडून येता सैतान वावुरता ताची पिळगी सोडच्या खातीर पूण तांचे खातीर वावुरचे वावराडी उणे क्रिस्ता खातीर वावुरचे वावराडी उणे कित्याक थंय आकर्शण चड आसा हांगा आकर्शण उणें आसा थंय सॅक्रिफीस ना कुशलाय आसा हांगा सॅक्रिफीस आसा त्या खातीर जेजू क्रिस्त सांगता पयल्या सुवातेर मागा तुमी सरेस्परा बापा लागीं वावराड्या धाडच्या खातीर कोण ते वावराडी आमी सादारण जावन समजूचे क्रिस्ताची शिकोवचें तसलें क्रिस्ता खातीर वावुरचें तसलें जावंक पुरो धर्मीक जावंक पुरो याजक जावंक पुरो लायक हे उणे आसात आमी सदा चिंचे याजक आनी धर्मीक म्हूण मात्र न्हय लायकी आसात पूण क्रिस्ता खातीर वावुरचे ते जर तर ते चिंतात धर्मीक आनी लायक याजक म्हूण मात्र तर ते कोण तांचें स्थान मान कितें तांची जबाबदारी कितें तर वावराडी समेस्त पूण तांचे ते आसूं जाय एक उर्बा एक आशा क्रिस्ता खातीर वावुरची तुवें जावयेत हांवें जावयेत आमी समेस्तांनी जावयेत देखून पयल्या सुवातेर आमी मागोवं जाय आमच्या घरांनी आमच्या समुदायांत आमच्या फिरगज्यांनी चड आनी चड उर्बा आसचे वावराडी येवन दित म्हणून जावं लायक जावं याजक जावं धर्मीक जावं सिस्टरां जावं या पाद्रा आनी जेजू क्रिस्त आपणे वेच्या आदींच 70 जाणां धाडटा कित्या वेच्या आदीं 70 जाणां धाडटा हांवें सांगलें हांच्या मदें अंतर आसा संवसाराचे जिणे आनी क्रिस्ताचे शिकवणे मदें अंतर आसा एकच सुपार तांकां सांगलें तर जाल्यार तांकां समजना थोडे संगती आजुनूय समजनात कातोलिकांक समजनात क्रिस्ताची शिकोवन समजना कित्याक आमचे जिणेची रीत तितली रोमोन गेल्या की ती उमटून काडून परतून क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे लावंक बारीच कश्ट जाता हांव कितें सांगता ताची जायतीं दृश्टांतां आमचे जिणेंत हाडूनच काण आमकां दिव्येत देखून पयल्यांच 70 जाणां जाता कित्याक 70 जाणांक धाडटा हे एक नंबर जावन आसा म्हणजे संकेत जावन आसा मोइजेन 70 जाणां विंचून काडिल्ले सॅनेड्रिनांत 70 जाणां आसले पोर्नसोलांत 70 म्हळ्यार एक नंबर निजाके 70 म्हणून अर्थ न्हय एक विशेष प्रत्येक नंबर जावन आसा तशें 70 जाणां म्हणजे जायत्या जाणांक जेजू क्रिस्त धाडटा आमी जावंक पुरो ते 70 जावं वय कित्याक जर तर आमच्या काळजांत ती उर्बा आसा आमी जावन आसा ते 70 जाणां मदले कित्याक धाडटा क्रिस्ताचे शिकवण परगट करूंक माया मोगाची जिणेंत आनी जियेसें करूंक हांगा आसा त्या 70 जाणांनी वा क्रिस्ताचे शिकवणे शिकयतल्यांनी कशें करी जाय गे म्हणून वेता आसतना तांचे थंय एक त्यांनी मग्न जावंक आसूं जाय दे मस्ट बी कन्विन्स्ड क्रिस्ताची शिकोवंक वेचें शिवाय दुसरें कितें करूंक वेचें न्हय आमकां विसरून काडलां क्रिस्ताचो वांजेल परगट करूंक तांकां कुशलाय दिवंक न्हय तांचे ताण साबाशकी जोडूंक न्हय तांच्यो ताळयो पेटोवन आमकां गमत करूंक न्हय क्रिस्ताची शिकोवन दिवंक वांजेल परगट करूंक हें तांचे थंय रोमोवंक जाय वेच्या आदी आपूण कित्या वेता गी म्हणून कोणाक देय नासतना विसरून काडिनात क्रिस्त 70 जाणां विसरून काडटा ताका एक देय आसा पर्पज आसा सेन्स पर्पज चॉयस इज नॉन कन्सिवेबल देय नासतना विसवणी म्हणली ती समजूंक जायना तुका हांव आपयतना कित्याक म्हणल्यार सवाल येता
कितेंय ना म्हळ्यार आपयलें कितें म्हणलें सवाल येता वय पयल्या सुवाते तांचे ते हे सत तांच्या काळजांत तांच्या मोतींत रोमोंक जाय त्यांतूनच तांणी मग्न जावंक जाय शिवाय दुसऱ्यान तिशीन आनी इशीन हालचें न्हय देखून कित्याक वेतना पोती जावन बुती जावन दोंटो जावन कितें जावन व्हरनाकात म्हणजे तात्कालीक संगती विशयान तुमी वचनाकात कितले पयशे मेळटात कोण म्हाका बरें जेवण दिता खंयच्या घरा म्हाका पळय तें तुजें सवाल न्हय देवाचें उतर परगट करूंक तूं वेताय तातूंत तूं मग्न जा जर तर हाचेर तूं लबदून रावशी देवाच्या उतराक तूं शेळें उदक घालताय न्हय लोक तुंच शेळें उदक घालताय तुवें परगट करचें देवाचें उतर तांकां लागना देखून संवसारी वस्तू लबदून रावून देवाचें उतर परगट करूंक वेचें न्हय अशें तर जाल्यार वेताना खंय पयलें घर तुका मेळटा थंय वचून तांकां शाबासकी पाठय आनी त्या घरा रिक्त आसतना त्या घरच्यांक एक कायदो आसा जबाबदारी आसा कितें तें स्वागत दिवंक जाय तुका जर स्वागत दिना म्हाका स्वागत दिना तुका स्वता स्वागत दिना म्हज्या उतराक स्वागत दिना थंय वेताना लोकांक एक जबाबदारी येता जबाबदारी म्हणजे स्वागत दिवचें स्वागत दिवचें मात्र न्हय तो कितें शिकयता तें समजून घेवचें आनी त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करीत जाय शिवाय ताची केळकुळां करची न्हय ताका बेजाराय हाडची न्हय तेन्ना जर तूं स्वागत दिवन ताचें उतर आयकताय क्रिस्ताचें समाधान तुज्या काळजांत येता न्हय तर जाल्यार देवाचें उतर येना ताचें समाधान येना तर त्या तसल्या घडये त्या घरांत बायसर पांयांची धूळ समेत पापड हे आनी एक रीत हांची जुदेवांची धूळ पापडची म्हळ्यार तांचे आनी म्हजे मदें संबंद ना म्हणून वय आनीक देवाचें उतर परगट करतना घरा मेजोवंक वचनाका म्हणून समजता तुमकां घरा मेजोवंक म्हळ्यार थंय वेचें इचेल्ली कुशालाय करची हांगा वेचें कुशालाय तांदूळ कांयच सूख ना पाताक ना जाल्यार कितें करताय तूं देवाचें उतर तूं विसर पडटाय आनी कुशालाय भोगोवंक घरा मेजताय तशें तुवें करचें न्हय तर त्या शिसांक एक व्हडली जबाबदारी आसा देवाचें उतर परगट करूंक तें देवाचें उतर जावन आसा माया मोगाची जिणी जेजू क्रिस्त संवसारांत शिकोवंक आयिल्लो वांजेल एका उतरान सांगचो जाल्यार देवाचो आनी तुज्या पेल्याचो मोग करचो ताका आनी देवाक संतोश दिवचो हें जर तो वो वांजेल आमी आमचे जिणेंत या आमच्या समाजीक जिणेंत परगट करूं कोण तो आमकां आडावंक येता कोणाक त्या माया मोगाची जिणी नाका खंयच्या जातीक तो जाल्यार मेळूं दी ताका आनी ताच्या बायले मदें माया मोग नाका गी ताका आनी ताच्या भुरग्यां मदें माया मोग नाका गी वय कोणूच निजाके आडावंक येवंक येना जावंक पुरो आमी जर तर दुसऱ्या संगतीन लबदण पडूं आमकां कस येताले शिवाय हांवें सांगलें ह्या संवसाराच्या परिस्थितीक आनी क्रिस्ताच्या शिकोवणे मदें अंतर आसा म्हणून ह्या संवसाराची परिस्थिती जिणेची रीत थोड्यो संगतींनी सैतानांत पावून येता दुस्मानांत पावून येता जर तर जेजू क्रिस्तान ताचे शीस ताचे शिकोवणे मग्न जावन आसात सैतानय मग्न जावन आसा आनी सैत सुण्या वखदाच्या रुपार येता आनी तुका नाश करूंक प्रयत्न करता तेंच जेजू क्रिस्त आमकां पयलेच इशारो दिता आज कितें घडटा ह्या घडात तें कांयच न्हय पुय सभेच्या सुरवेर आमी दिश्ट घालयत जाल्यार हजर वांट्यान तेन्ना चड आसले टेटुलियनान सांगलेलें आसा क्रिस्तांवांच्या रगात मार्तिरांच्या रगात क्रिस्तांवांचें बी म्हणून कितले रगात चोळटा गे तितली बी सडटा चड आज एक हाच्या विशयान हांवें सांगचें न्हय आमकां क्रिस्ताचें शिस्त जावंक कायदो आसा क्रिस्ताचें शिस्त जर आमी जाता देवाच्या उतरांत आमी मग्न जाय शिवाय दुसऱ्या संगतींनी आमी मग्न जावचें न्हय देवाच्या उतरांत आमी मग्न जाताना
खंडीत जावन आमचे वयर कश्ट येताले कश्ट येनाका येवं नजो म्हणटाय तर जाल्यार घराच बस बरें रांद आनी जेव घराच बस कश्ट येतालेच क्रिस्ताक आयल्यात आमकां येताले आनी तेंच सत आल्तरीर आतां आमी समर्पिता तांतू पावते बरी वांटेली जावच्या खातीर आनी क्रिस्त उतार परगट जावच्या खातीर आनी सत्तर त्या शिसा मदले आमी जावच्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं मागया आमेन. Bapa kaniko amcho Ruktin betoi tao Tuka amityo Swigar kar Bapa kaniko amcho Ruktin betoi tao Tuka amityo Undo ani waihan Vedishi ailyao Dinwashi kalzantyo tuka arpitam Amka sami tuka kanik zamdetam Swadik mogan tuja jiyev kashitam Svikar kar Bapa kaniko amcho Bhaktin betoitam tuka amityo Svikar kar Bapa kaniko amcho Bhaktin betoi tham tuka amityo Indo ani weinhan vedishi ailyam Dinwashi kalzantyo tuka arpitam Amka sami tuka kanik sanditam Swadik mogan tuja jiyev kashitam म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर्पद देवा पाक मानता तशें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर्ते मागयो. भोव कनवळ्या बापा घर सणून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपान परतून हाडूंक तुज्या पुतान तुवें धाडलोय ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी तुका आतां भेटयता पाता करून तुजें घर सांडून वेता तेन्ना बेगीनच तुज्या वेंगेंत परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां वर्सां संतोश दिवंक भाग्यवन लोकांचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां मागय लाभय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदोदर आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वाचूं फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पळय सभा पवित्राचे कोण जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळे संवसारा परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचे तीर आनी गट बांदून दवरलाय देखून आतां विश्वासान व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी स्तुती करता आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाते संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर्तून सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंचरगीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी मुळे
वो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेचपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bavart so good purgatoria. Jésus melo, Jésus जीवन साला, Jésus novian, येतलो. बापा जीवच्या मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रेत्रेमेचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजेके वर्गा बराबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे श्रीगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं गलतेपणी मागता. हांव कारमरिये देवाच्या माये संगाती भगवंत दमदता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. Amen. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कुशी सारका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांतयाळ्यांत पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणें बरोवशानच राखतले आमकां तुझे उदार काकोतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर कानांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेवर म्हणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवर चलयताय सत्संच्या सत्सनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां.
जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. 모발과 굴두지 assim dăialai sărghinci Dei canandau dos cărci Povit cărci namci Mogal shanti sagora आमच्या दयाळ सडवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाठय सांगात आमच्या पैना Seve spirindanam kambar Pavai dayen sarga प्रार्थूया. सर्पद्वेदा देवा आमच्या बापा, तुझ्या भाग्यवंत वैजा लोकाच्या परबे दिसा जेजूचे कूड आनी रगात आमी घेतल्यात जावं ती आमकां कुडी आत्म्याची पिडांक अमर जिविताचे वोकात यास काना पियेवाना वरवीं जिवंत जेजूक गवाय दिवचे पवित्र आत्म्याचे भरलेले जावं आमचे क्रिस्त जामे या आमी कलते बरी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दैवाचे व्हड उपकार दिवून धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. शांती दिवून धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. दिव्यांचेर गेली पाय नासता तुझे सौम्या आमी पातयेता. कसलो दोनी गिडे नासता दैवीक उतर तुझे गाजयता. शांती दिवून धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां. Băghem cursaci curveni, vă rugăm să le bam, să dușmanantele, papace, putace, ani povit, la tine, Amen.